फादर मेल्विनाकडे सुखान आसतना बेसा विसरतात कारण इतलेंच तांच्या हातांत आसच्या चॉकलेटांची एक आशे खातीर गी बेसावाच्या मोगान गी म्हणल्यार म्हाका आज म्हशेर समजना. भुरगे म्हळ्यार बारीक कशी भुरग्यांक सांगता खेळचे हसचे आनी मिरण्या मन बेल्ल मारली पाद्रे जेवंक रेडी आयले आणि म्हजी भोवशी म्हाका केदाळे म्हणटाली तूं सांगून सांगून तशेंच जावंक गेलो रे बेल्ल मारून जेवंक गेलो रे म्हणून. तशें तुमी एक कार्मेलीत जायत जाल्यार हाच्या फाटल्यान एक इन्स्पिरेशन काले. म्युझिक शिकोवंक आसा म्हाका आणखी खुशी जाली जाल्यार हांव ह्या स्विडीक वचना रे हांव कार्मेलीत घेता म्हणून. मलयाळम हांव शिकलो ते कुवेटांत फिलिपिनोस तगालो म्हणटात सिंगाळा श्रीलंका बेजीक वर्ड्स हांव शिकलो सगळे बारीकशी फादऱ्या बाग बस गोत्ता म्हणून. मोंती फेस्त भोवशा आंगाच्या चड गडदळ्यान कुवेटान करतात. खंय घरा कामाची येवचे रडचे घरांत सुकोवन गेटी वयल्यान दोऱ्या वयल्यान उडोवन धांवन येवचे तो ताका इतले मारून ताच्या आंगार पुरा रगत आनी जालें छड्डीचेर धाकटे शॉर्ट ट्राउजराचेर तो धांवन आयला इगजेर. भायर वचून फादऱ्या पानी पयशे दिसाचे कितले सोमाल लोकांनी म्हणलें आसा आमच्या घरांनी कोणी पयलीं फादऱ्या आयलो जाल्यार खाली कलेक्शन ह्या लोकांत मागो म्हाका नाका आय डू नॉट अनाउन्स एनी मनी एंड फ्रॉम दीस पीपल कोणाक दिवंक जाय ते तुमी दिया. भायर येतना बास्केट काणिंग रावचे आनी हांवूय बास्केट काणिंग रावलां 5 पयशे दिवचे ना. सो दॅट इज ऑलवेज दॅट. हांव आनी भुरग्यांक रावता उलटा जावंक बरो. बायल येता जाल्यार थोडे गोवा सांगता तूं येता जाल्यार तुजे मम्मी डॅडी काणिंग थंयच राव तांचे सांगता तसो राव. आमची फिरगत सोडून इगज सोडून क्रिस्तांव धर्म कॅथोलिझम सोडून दुसऱ्या इगजीक येता तर आमी थोडे फावटी कारण हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. Carmel Cafe. Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वेक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. गल्फ वो शब्द आमकां कोडयाळकारांक चड मोगाचो कित्याक 4 वर्सां आदीं आमच्या कोडयाळांत कोंकणी समुदायाची परिस्थिती आर्थीक परिस्थिती तितली बरी नासली. तवळ आमच्या कुटुंबांतल्या एका वा दोगा चांद्यांनी गल्फाक वचून थंयसर घोळोवन हांगासर पयशे धाडन आमच्या कुटुंबाची तशेंच आमच्या समुदायाची परिस्थिती बरें जावंक आपलो वावर दिला. अशें आसतना आयचो एपिसोड सर्व आमच्या गल्फाच्या भावनां खातीर अर्पोवंक म्हाका चड अभिमान भोगता. तर गल्फागारा विशयांत गल्फाचें जिवीत कशें आसलें म्हूण सांगून आमचे लागीं आज संवाद चलोवच्याक कुवेटचे पाद्रापस हांगासर आमचे सांगाता आसात. तांचें नांव आसा मनाद एक बाप मेल्विन डिकुन्ना कार्मेलीत याजक. 4 वर्सां कुवेटांत आपले मिसांव वावर दिला उपरांत प्रस्तुत कोडयाळांत बिकारनाकाट्यांत आसच्या कार्मेलीत सान जुजे कॉवेंताचे वडील जावन आपली सेवा ते दिवनूच आसात. तर तांकां आमच्या सर्वेक्षका तर्फेन आनी आमच्या कार्मेल कॅफे टिमा तर्फेन ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटलो. फादर मेल्विन तुमी कशे आसात? हांव बरो आसा. येस फादर मेल्विन तुमकां हांव 4 वर्सां जावन वळखता आनी तुमकां पयल्या सवाल हांवें विचारचें जाल्यार तुमी एक सांता क्लॉज आसले बरी हांगा कित्याक फादर मेल्विन खंयसर आसा ते तांच्या फाटल्यान भुरग्यांचे व्हडले पाटला मनस आसता म्हूण सांगून हांवें पळयलां. आनी भुरगीं तांचे लागीं खंयच्या पत्र्याबा कडेन बेसां विचारतात वा ना म्हाका गोत्तो ना बट फादर मेल्विना कडेन सुखान आसतना बेसां विचारतात कारण इतलेंच तांच्या हातांत आसच्या चॉकलेटांची एक आशे खातीर गी बेसावाच्या मोगान गी म्हणल्यार म्हाका आज म्हशेर समजना. तर फादर मेल्विन हाच्या फाटली एक सिक्रेट काले म्हूण सांगून म्हाका सांगतात गी. चॉकलेटां दिवचे आजकाल तावन न्ही ज्या दिसा हांव वर्द घेतली त्या दिसा तो म्हाका ही संवय जाल्या. म्हळ्यार भुरग्यांक फकत चॉकलेटां दिवची न्ही ती एक म्हाका भुरगीं चड लागीं. भुरगीं म्हळ्यार बारीक कशी भुरग्यांक सांगता खेळचे हसचे आनी तांचे सांगता गोईंग टू दॅट लेवल तांच्या लेवलाक येचे दोतोरींचे क्लासीस जावं ती खंय जावं ती. सो ताच्या की चड भुरग्यांक चॉकलेटां दिवची म्हणटना भुरगीं आयलीं भुरग्यां कडेन उलोवंक सुरू केलें म्हणटना आवय बापाय कितले पयस आसल्या रे ती दवरता म्हजो भुरगो थंय गेला चेडू थंय गेला ती येतात आनी भुरग्यां उलयतना मम्मा डॅडीचें नांव विचारचें तुमी खंयची म्हणचे तशें तांची सळावळ जाता. तांचे भुरग्याच्या नांवान चॉकलेटाच्या नांवान पयलीं भुरग्यांची इश्टागत त्या उपरांत थंयसर म्हाका आवय बापायची वळख जाता आनी अशें म्हाका वळख करची म्हळ्यार पत्रा कडेन म्हाका उलोवंक जाय तशें सगळ्या कडेन उलोवचें सगळ्या कडेन मेळचें म्हजी एक संवय आमच्या कुटुंबांत देवान आयला. ओके तशें म्हणटा आसतना कार्मेलीत गरी घालच्यांत बारी हुशार म्हूण सांगून हांवें आयकलां तशी ही एक गरी घालची एक मेथड गी म्हूण सांगून म्हाका भोगता कितें म्हणटात? गरी घालची तर जाळ तोडोवचें.
अशें आसतलें फादर साबार तेंपां न्हू कित्याक फादर मेल्वीन बारी एक कुशाली स्वभावाचे आमकां समेस्तांक गोत्ता आसा तांच्या विशयांत आनी केदाळे हांव हांगा कार्मेल स्टुडियोक आमच्या कार्मेल कॅफेच्या शुटिंगाक आयिल्ल्या वेळार भायर म्हाका खंयसर म्हणी मेळ्ळें जाल्यार आज कोणा आवट कॉफी पियेली लिजा म्हणून म्हाका तमाशे करताले देखून हांव कशें कॉफी करता आनी आमची कॉफी कितली टेस्ट आसा म्हणून सांगून पाद्रापाचे केदाळे सवाल आसताले देखून आज तांकां पळया म्हण हांगासर आपयला आसतना मुखार कुरकुरीत सवालां वेच्या पयले आमी आमची कॉफी चियर्स करन मुखार या गी फादर येस चेस चियर्स कार्मेल कॉफी बरी बरी आसा पयले वटी टेस्ट करची हांवें तशें कशें पाद्रापाक कार्मेल कॅफेची कॉफी दिवची म्हजी एक आशा सफळ जाल्या मागण्याची मनशां म्हणटाना चडावत गंभीर आसा जे चड हासचे उलोवचे आनी पुरा म्हळ्यार एक महापातक म्हणले तरी थोडे पुटी मेंटॅलिटी आसता कार्मेलीत हाका खंय विरोध म्हणून म्हाका बघता असल्या एका संगतीचेर आमच्या लोकांक तुमची एक गंभीर एक चिंताप दिवची जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक अशें येतात फादर आमचे कार्मेलीत जिवीत असं एक समुदायाचे जिवीत म्हणजे कम्युनिटी लायफ कशें आमी कुटुंबांत वाडून आयिल्ले करेक्ट कशें आमचे कुटुंब कुटुंबांत भाव भयण आब व्हडली मागीर सगळे माई बाब सगळे सांगाता जियेतात की तशेंच आमच्या समुदायांत आमी हांगासर जियेता कम्युनिटी म्हळ्यार तशें आनी थंयसर आमी एकामेकाचे पांय ओडचे आमकां रिक्रेशन टायम आसा एकामेकाक उलोवचें कार्डां खेळचें जेवतना जाल्यार सांगाता जेवचें आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांत आमकां सांगलां की आमी मागोवंक सांगाता हेजे जेवंक सांगाता हेजे आनी सांगाता रिक्रिएशन करचें म्हणून आनी ते आमच्या कम्युनिटींत वळोनूच आसा त्या देखून आमी आनी जें कितें आमी हांगासर भितर करता तें भायल्या लोकां कडेन थोडे कडेन आमी वांटून घेता अवकाश मेळटना वांटून घेता आनी आमी करूंकूच जाय कित्याक आजकाल लोक जायते कडेन फिरगेजेन ते मिसाक येतात पूण तांकां भायर येतना कोणी याजाक जावं दी उलोवंक जाय जाल्यार मेळोंक जाय जाल्यार कोणी आसनात कित्याक फिरगेजेन एक याजाक आसतात आमी समुदाय म्हणटना 5-6 पाद्रे भायर असतात आनी म्हजी ती संवयच खंयचेय मिस जाल्यार इमिडिएटली सीदो भायर येवचें आनी लोकांक मेळचें म्हजी ती पयलीं संवय आनी त्या देखून लोकां कडेन थोडे कडेन थोडी सिरियस आसतात थोड्यांक मे बी तांचे कस सांगतात जावं पुरो हॉस्पिटलांत कोण हुशार ना म्हाका बेसांव मागतात मागीर ताणें फादर म्हजो बर्थडे म्हाका बेसांव दिया म्हणून बर्थडे म्हणटना म्हजो बळसांतलो हात म्हजो पयलेच बळसांत पयलें बेसांव दिता मागीर चॉकलेट दिता तशेंच आनी कोणाचो वार्षिकोत्सव गी वर्साचो लग्नाचो दीस गी कालें अशे जायते अवकाश आसतात आनी थंयसर आमी मागीर कुटुंबाची वळख करची उलोवचें थोडे फावटी पांय ओडचें हांसचें तांकां तो उडास उरता थंय पाद्राक गी आतां मेळिल्ल्या ताणें आमची वळख धरली तो आमचे कडेन उलयलो आनी तो जायते आमकां लिसांव आसा आनी हेरांक लिसांव आसा सांगाता आस अशें आमी सांगाता वाडयेत करेक्ट आता थोडे पुढे कांगदा घे म्हणून सांगल्यार थोडे पुढे मागणे म्हणटाना आमी मस्त गंभीर आसता आमी खाली मागणे म्हळ्यार आलतरी मुखार हात वयर करचे दिंबी घालचे म्हणून मात्र चिंचे आसता पूण मागणे म्हूण सांगल्यार मागणे म्हणच्या की आमी मागणे जिवोवचे काही गरज आसा म्हणून म्हाका बघता तुमचो एक अभिप्राय कितें म्हणटात मागणे म्हळ्यार कितें म्हजो आनी देवा मदलो संबंध करेक्ट आविलाची सांत्रे म्हणटा प्रेयर इज नथींग बट द रिलेशनशीप विथ गॉड फ्रेंडली रिलेशनशीप फ्रेंडली कन्वर्सेशन करेक्ट आनी जें कितें आमी हांगासर देवा लागीं रिलेशनशीप केलें वा मागोन आसा ह्या संबंध साळावळ देवा लागीं आसा गे तोच संबंध थंयसर लोकां मदें आनी एकामेकां मदें आमकां वांटूंक जाय जर तर हो संबंध बरो ना थंय बरो आसचो ना म्हजे अभिप्राय हो संबंध जर तर देव आनी म्हजो मदलो संबंध साळावळ बरी आसा बऱ्या आसतना चलता खंडी जावन इगर्जे भितर आमी मागतना वा आमच्या कोव्यांत चपलांत मागता आसतना गंभीरतायेन आमी वासो सायलन्स दवरूंक जाय मागोवंक जाय आनी पूण तो संबंध वा तोच संबंध वा तो तिस साळावळ आमी भायर लोकां कडेन वांटून घेवंक जाय आनी अशें लोकांक आमचे आत्मीक ग्रेस्त आमी वांटून घेवंक जाय तशें तुमी एक कार्मेलीत जायत जाल्यार हाच्या फाटल्यान एक इन्स्पिरेशन काले तुमच्या ल्हानपणाची एक तुमच्या कुटुंबा विशयान जावन तुमी कितें सांगूंक कशें येतात फादर आमच्या कुटुंबाची लक्षण वळख सांगची तर आमी 8 जाणां भुरगीं घरांत गांव फिरगज माड्यान आमी 8 जाणां भुरग्यांत 7 जाण भाव एकले भयण व्हडले भयण ताच्या मागीर आमी 7 जाण भाव आनी हांव चवथो आनी ल्हान भुरगो आसतना म्हाका आतांच्या भुरग्यांक बरी वोकेशन कॅम्पां वचोंक जावं दी आलता भुरग्यांची सेवा करूंक इगर्ज पयस आसलें वचोंक जावना पूण एक आशा आसली कित्याक घरा दिसपडटे आमच्या मागण्या वेळार व्हडली मनशां घालार तो हांव ल्हान भुरगो आसतना थंयसर दिसपडटे आतांय आमच्या कुटुंबांत थंयसर देवपण्या खातीर एक मागणी आसा आनी तें आयकून आसतलो हर एक पटी हर एक दिसा देवपण्या खातीर आतां मागया आमी 150 भुरग्यांनी देवपण्या खातीर उलो दिवच्याक देवाच्या शेतांत वावर करच्याक मागया म्हणून आनी म्हज्या मत्यांत काळजांत तेंच गोवन आसलें आनी हांवें सांगलें मायक डॅडीक 8th स्टँडर्ड वतना म्हाका उर्बा सुरू जाली म्हाकाय फादऱ्याक जायचें म्हणून आनी एक हस्त्या रितीन खुशालायक हांव सांगता कित्याक आमच्या इगर्जेंत हांवें पळयल्लें मिरण्यामान बेल्ल मारली फादऱ्याक जेवंक रेडी आयलें आनी
आणि म्हजी मावशी म्हाका केदाळे म्हणटाली तूं सांगून सांगून तशेंच जावंक गेलोय रे बेल्लो मारून जेवंक गेलोय रे म्हणून म्हळ्यार दॅट वॉज नॉट द इंटेंशन पूण हांवें पळयलें तें सिस्टमॅटीक लायफ आनी मागण्या वेळार पाद्र्या मागोवंक गेले मिस जाले टायमार जेवंक गेले तशें म्हाकाय तसलेच एक जीव येत बांदून हाडचे म्हणून एक मन आसलें आनी अशें तमाशेक हांवें सांगोंक सांगलें आनी म्हजी मावशी आनी माय आनी केदाळे सांगताली थंय सांगल्या भशेन तशेंच गेलोय रे म्हणून पूण म्हाका एक आशा आसली पाद्र्याप जाय म्हणून पूण खंयचो पाद्र्याप डायसन पाद्र्याप गे रिलिजियस पाद्र्याप म्हणली समजोनी म्हाका 10वी मुसोर नातली कित्याक खंयच्या कॅम्पाक आमी वचोना पूण 10वी जाताना म्हाका एका एस पाद्र्यापाची आमच्या घरा येवन वळख जाली आनी एस पाद्र्यापाक सांगलें ओके म्हाका मन आसा येता म्हणून आनी वचोंक 3 दीस वात आसात रेडी जाल्या बरो पटली आनी बांदून हांव रेडी आसलो तो गेल्या उपरांत दुसरे दिसा आमच्या शेजारचो कार्मेलीता मेळाक गेल्लो तो गेला मात 1 वर्स गोंया वचून फाटी आयला फाटी येवन तो म्हणलो दुसरे आमच्या शेजारी न्हय मेळटाना हांव गोंयांत गेल्लो रे कार्मेली पाद्र्याप जाता हांव थंय भारी बरें आसा रे गोंया शेळी खेळोंक आसा दर्याक वचोंक आसा मागण्या आसा इंग्लीश शिकोवंक आसा म्युजीक शिकोवंक आसा म्हाका आणकी खुशी जाली काय जाल्यार हांव ह्या सुटयेक वचना रे हांव कार्मेलीता घेता म्हणून गोंयचें नांव आयकून बरी खुशी जाली गे गोंयचें म्हळ्यार पयसलो गांव एक आनी गोंया म्हळ्यार सगळें वळख नासलें म्हाका पयसलो गांवाचें म्हळ्यार खुशी आनी कोड्याळ जाल्यार तो सर कोड्याळ सिटीक इतलाय लोड आसना म्हाका ताजे देखून हांवें सांगलें हांव ही कार्मेली जाता म्हळें तितल्यान कार्मेली तशें कांय चड ताणी कांय सांगूना म्हाका तो 1 वर्स जाल्लें मात्र तशें हांव ताणें दुसरे दिसात ओकेशन प्रोमोटर पावता चार्ल्साक आमच्या घरा पर हाडलें आनी उलोवन माय म्हणाली इतलो जण तरणाटे वसा रे म्हणून देखून हांव कार्मेली जावंक बैसरलो दॅट इज म्हणजे तेन्ना 1984 म्हजी 10वी जाली त्याच वर्सा जुनांत हांव कार्मेली जावंक सरवलो आनी पयलें वर्स गोंया शेळींक गेल्लो आणि आज याजक जावन इतल्या वर्सांनी तुम्ही हांगा मात्र नाही इवन कुवेटांनी तुमची सुबार सेवा दिल्या आता तुम्ही 7 जण बाबाओ आणि 1 बहीण म्हणटाना तुमच्या कुटुंबात कोण म्हणजे गल्फाक गेल्ली आसात गे फादर आमच्या कुटुंबात 2 जण भाव गल्फाक गेल्ले आसात म्हणजे आता दोगी फाटी आयल्यात या मागीर आनी एकलो भाव म्हजो धाकटो भाव पाद्र्याप जाला शिवमोगा डायसाक तो शिवमोगा डायसान वावर करना आसा तो तशें मागीर उरले भाव घरा आसात एकलो बॉम्बे आसा व्हडले भयण ते हांगा परेंगपेट म्हणले कडेन आसा कडमण तुम्ही गल्फाची जिणी पळयल्या फादर सो लायक गल्फाची जिणी आहे की हांगाची जिणी आहे की तुमकां कोलो तफावत म्हणून दिसता गल्फाची जिणी म्हळ्यार तातूंत मस्त संगती आसात करेक्ट जर तर कोणी एकलो शिकोवन गेला तर उंचले शिकप BA BCom M.Com म्हळ्यार व्हडले CA आनी पुरा बऱ्या अप्रूप थंयल्यांक थंयसर वचून बऱ्या कामाक लागल्यात बऱ्या पावंड्यात ते पावल्यात बऱ्या सांबाळी ताणें आपणायला पूण जायतो गल्फाचो लोक प्रत्येक जण आतां कुवेटान म्हाका वळखीचे सांगचे जाल्यार आमचो सट्टो लोक 10वी गे 7वी गे 8वी गे पयले 10वी म्हळ्यार व्हडले PUC म्हळ्यार व्हडले तितले शिकोवन कुटुंबांत कश्ट आसा देखून गल्फाक गेल्ले बॉम्बे गेल्ले बॉम्बे थंयले ट्रेनींग जावन इल्लें काम थंयच्यान कुवेटाक गेल्ले ते देखून तांचें काम कश्टांचें सट्टाव आमचो लोक प्रत्येक जावन स्त्रियो घरा कामाक येतात घरा कामाक गेल्यात घरा कामाक वेताली आतां इल्लें तें नंबर उणें जाला पूण हांव आसतना कुवेटांत आसतना जायतो लोक घरा कामाक तशेंच दादल्यांक काम ड्रायव्हराचें त्याच घरांत थोडी घोव बेला गेल्या दोगांय आसताली वा सैरी एकामेका वळखीची एका गांवची पुरा लागीं कुवेटाची म्हळ्यार तांची व्हडली व्हडली घरां आसतात तांकां थंयसर रांदूंक एकले गार्डनाक एकले ड्रायव्हर एकड भुरग्यांक पळोवंक आनी एकले एके घरा 4-5 जाण आसतालीं तांकां तसो एक समुदाय कुटुंब म्हणल्यार 3 येताले थंयसर पूण कश्ट जिवीत इल्लेशे तांकां 40 50 सांबाळ तवळ ओके आतां 60-70 वर्सां दितात कित्याक एक्सचेंज रेट चड आसा आनी त्या सांबाळांत तांकां खावंक जेवंक आनी खर्च म्हणलो ना सो ताका लागून आनी लाकी ती बऱ्या घराण्या पावल्यार करेक्ट कित्याक जायत्या घराण्यांनी थंयसर आमच्या लोकांक कश्ट दिल्ले आसा आनी ताका हांव एक निदर्शन जावन आसा जायत्यांक कश्ट दिले पळोवन पूण आमकां तोंड उक्तें करूंक ना हांचो पासपोर्ट तांचे कडेन ना जायत्या कश्टांनी बियान म्हणले बरी थंयसर ती जेयल्यात आनी जेवन आसात या आणि आता इतले प्रकस्ट असल्यार हांगासर पाटी गांवाक येता आसतना खाली तरी फकत कित्याक तांकां मेळचो इतलो इल्लोसो सांबाळ तांचे घराक तांणी दिजे प्लस तांणी तांचो खर्च पळोवन काडून इतलें पुरो आसतना जाल्यार थंय तांणी उरलो सुमेत तांणी समुदाया खातीर म्हूण सांगून दिल्ले आसात कित्याक साबार एसोसिएशना थंयसर हांवें पळयलां तुमकां थंयसर एक याजक जावन तुमी ते मिसावान तुमी आसल्यात तुमकां कितें भोगलां ह्या दिशेन गल्फ गेल्या लोकांक हांव सॅल्यूट मारता कित्याक हांगासर तुवें सांगले भशेन अवकाश आसात आमचोच तो गांव आमचीच फिरगज आमचेच सकडी आमचेच पूण थंयसर तशें न्ही
थोड्यांक हप्त्या केटी मात्र वसोंक सोडटात जाल्यार थोड्यांक म्हयन्याक एक पटी, Correct. थोड्यांक 6 म्हयन्याक एक पटी, थोड्या वर्साक एक पटी रजा भायर वचोंक, घरांतल्यान भायर वचोंक. करेक्ट. म्हळ्यार जायत्या कारणां खातीर गेल्ली फाटी येनात, फाटी गांवाक धांवतात गी आनी काले जायत्या कारणां खातीर तांकां सोडनात. त्या देखून लोक थंयसर मिसाक आशेवन वचता, राखून रावता. कुमसार वचोंक थोड्यांक कॅम्पांत आनी आल्ल्यांक सो पयस आसता कॅम्पांत, तांकां थंय डजर्ट म्हणटात काले मरुभुमींत असतात. थंयसर लावन टेंट घालून थंयसर तांकां रावंक बसतात, हाडटात व्हरतात कामाक काडचे आनी तितलेंच तांकां इगर्जेक वेल्यार वेले थोडे पटी म्हयन्याक एक पटी नाजाल्यार ना. त्या देखून लोक थंयसर राखून रावता मिसाक येवंक, इगर्जेक येवंक, कुमसार जावंक, सक्रामेंत घेवंक सांगत आस. पूण अवकाश मेळटना थंयसर ते ग्रॅब द ऑपॉर्च्युनिटी. करेक्ट. म्हळ्यार जावंक पुरो मागण्या जमत हांगाच्या की दावट्यांनी थंयसर बरी मागण्या जमत. ओके, तितलो लोक थंय मागण्याक येता विविध रितीच्या भाशेनी थंयसर. कित्याक ते गल्फ म्हणटाना जावंक पुरो तूं दुबय गेला जावंक पुरो दुबय, हांव सगळ्या गल्फाक पावला एक्सेप्ट कुवेट, सौदी अरेबिया माते वचोन सगळ्या गल्फ राष्ट्रांक हांव पावला. आनी म्हजो वावर कुवेटांत जाल्यार 9.5 वर्सां वावर केला कुवेटांत. थंयसर लोकांचे हजारपण मागण्या जमत एक मिसाक येवची. आमचे कुवेटांत सांगचे जाल्यार आमी थंयसर 4 फिरगोज आसात. हांव येताना 2 फिरगोज आशिल्ल्यो. मागीर 2 फिरगोज गेल्या मागीर हांवें इनिशिएटीव घेवन एक सबस्टेशन हाडलें, ती फिरगज केली. आनी एक कडेन हांव इसीन कुवेटान सोडून येवच्या पयलें आनी एक कडेन हॉलांत मिसूर करून थंयसर सबस्टेशन करून ती आतां फिरगज जावंक पयल्या. तशें 4 फिरगोज थंयसर आसात. ऑफिशियली गव्हर्मेंटाक 2 फिरगोज तरी, आमच्या लोकांक 4 फिरगोज आसात. 4 कडेन लोक मिसाक येता. आनी मिसाक मात न्ही, थंयसर भुरग्यांची ती दोतोरी घेवनचे पळयचे तुमी, हजारांनी भुरगीं. नॉट एक इवन क्रिस्मसाक इस्टराक आनी पुरा 25 मिसां. करेक्ट. फेदाळा क्रिस्मसा दीस करेक्ट. राती संजेच्या आदल्या सोनवारा इस्टराक जाल्यार सोनवारा राती आलेली, सोनवारा सुरू जाली, संजेच्या 5 सुरू जाली, राती 12, 1, 2 म्हणसर सकाळी परतो 6 स्टार्ट. सो कंटिन्यू नॉन स्टॉप मिस, हर एक वराक एक मिस. एका सायडीन इगर्जेन मिस, ट्रान्समिशन भायर तितलो लोक आसा, हजारांनी हजार लोक आसा. पूण लोकांक अवकाश मेळटाना येतात आनी राखून आसतात. ते एक. मागीर लोकांनी संघ संस्थे त्यो म्हणे वा मस्त संघ संस्था आसात. आतां एक्झाम्पल एक मेन कुवेटांत संघ संस्था म्हळ्यार KCWA, कुवेट कॅनरा वेलफेअर असोसिएशन. नांवाक बरें येतत, वेलफेअर असोसिएशन. सगळी संस्था हे तांच्या बळसांतले इल्ले उरोवन तांच्या फिरगजेक गी, मायगांवाक गी आनी बऱ्या कामाक गी, भुरग्यांच्या शिकपाक गी आदार दिवनूच आसात. आनी वर्साक 1-2 प्रोग्रामां करतात आनी तो उरलो आयवज कर्स काडून मायगांवाक धरतात दुबळ्या भुरग्यांक. त्या देखून जे कोण ते गल्फ पयशे येतात पळय संघतावन जावं पुरो खंयचोय संघ, मस्त संघ आसात. एक सांगलो हांवें, तशें हर एक भुरग्याचे थोडे संघ केल्यात. लोकांक संघात हाडचे. मेन उद्देश संघात हाडचो, एकवटचो, शिंपडलेल्या एकवटचो, थोडे फावटी कश्ट गरजा पावोवचे. सो हो संघ संस्थेक अवकाश तांकां एकामेकाच्या गरजा पावोवंक. त्या देखून तांणी धरले ते पयशे त्या गरजेक ते पावोवंक जाय, बऱ्यान ते गोळसोवंक जाय. कित्याक कश्टाचे पयशे. करेक्ट. सट्टा पयशे दिवचे व्हडल्या व्हडल्या ग्रेस्तांनी न्ही, दुबळ्यांनी मिडल क्लास पीपल तांचे बळसांत इल्ले उरोवन बऱ्या कॉज, गूड कॉज, या बऱ्या कामा खातीर म्हणून उरोवन सॅक्रिफायस करून दान दितात. त्या देखून ते पयशे तांणी धाडले तांच्या बऱ्या मनान, बऱ्या उद्देशान ते बऱ्या कामाक पावोवंक जाय. आनी थंय आमी सदांच त्या लोकां खातीर मागोवंक जाय. जायत्या कश्टांनी इल्ले उरोवन ते गमपिल्ड आमकां दितात. आता लोकांनी काही म्हणी तांचे एक कस तुमचे कडेन सांगले आसात गी, म्हळ्यार तुमकां एक उगडास आसच्या प्रमाणे जावं दी, वा कोणाक तुमी कावन्सिलींग केलां गी, वा कले कश्टां जाल्या मनशांक तुमी एखाद्या सहाय केलां जाल्यार ताणी कली एक थोडी इन्सिडेंट आमचे वांगडा शेअर करियत गी फादर, तुमकां उडास येवची. उडल्स हांवें सांगल्या भशेन लोक हांगाच्यान गल्फाक गेला तर आपल्याच्या कुटुंब सांडून, भुरग्यांक सांडून, थोडे फावटी गोवाक सांडून वा बायलेक सांडून मजबुरी म्हणटात, गरजेक, मर्जेक न्ही. आनी थंय गेल्या मागीर जायतो लोक कश्टाला. आनी म्हाका हर एका हप्त्यात 2-3 केस म्हणून मेळटाल्यो. खंय घरा कामाची येवचे, रडचे, घरांत सुकोवन गेटी वयल्यान दोऱ्या वयल्यान उडोवन धांवन येवचे, खंय येवचे तांकां दुसरे खंय वाट ना, सीधा इगर्जेक येवचे. आनी थंयल्याक आमकां फाटी दिवंक जायना, ते मारतात. तांकां थोडे फावटी जायत्यांक जुशी मारले आसा. ओके, त्या देखून तांकां फाटी धाडूंक जायना. आनी जायते असल्यांक जायत्यांक हांवें आमच्या इगर्जेंत शेल्टर म्हळ्यार रूम करून रावयलां. आनी एक दीस इतली केस एकलो गोंयचो भुरगो, थंय व्हडल्या कुटुंबांत, थंयसर ग्रेस्त कुटुंबांत एका शेकाच्या फॅमिलीन काम करतालो. तो ताका इतले मारून ताच्या आंगार पुरा रगत आनी जालें. छाड्डीचेर धाकटे शॉर्ट ट्रावजराचेर तो धांवन आयला इगर्जेक. इमिडिएटली ताका समजलें, म्हाका हांवें भितर दवरलें ताका आनी 15 मिनटांनी पोलीस आयले सोदून ताका.
शिकाच्या फॅमिलीचो सो पुलीस आयले मागीर हांवें सांगलें तो हांगा ना तुमकां भितर येवंक जायना इगर्जे कॅम्पस हे तो कांय हांगा कोणी ना म्हण मागीर ताका हांवें एक गोंयचे फॅमिलीक आपोवन म्हळ्यार इगर्जे हांगा परतून ते सोदून येता रावती जाल्यार आनी बरें देखून राती ताका एका घराक घालून हांवें सांगलें 2-3 दिसां भितर ताका तुमच्या घरा दवरा ताच्या इल्लें इंटिरियर आहलें घर आनी मीन वायल हांवें एम्बसी कॉन्टेक्ट करून एम्बसीच्या लोकांक सांगून ताका ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट करून आनी सांगता आसता एम्बसी तावन आमच्या एम्बसीक दिल्ली कॉन्टेक्ट करून जाल्यार म्हाका दोग ते व्हॉलंटियर्स आसले स्पेशली तांकां इल्ली जाणवाय चड आहली हे काम करचे सोशल वर्क करचे ते दोग ते म्हणजे गोंयचो एकलो मेंगलोरचो एकलो दोग आहले खंयचे केस गोंयचो आनी ते दोगी येताले इमिडिएटली आनी ते म्हाका हेल्प करताले पूण मस्त जाणांक हांवें ती एक केस जाल्यार असले मस्त केस गेल्यात पूण प्रत्येक जण काय करतालो हांव सुलाभ जाल्यार तांचे पासपोर्ट आसा जाल्यार हांव इमिडिएटली तांकां टिकेट काडन म्हणजे इगर्जेचे पयशे जावन टिकेट काडन हांवें गांवाक धाडला मस्त केस मस्त बायल उडशा मस्त दादल्या आनी स्त्रियांक धाडला फाटी टिकेट काडून फाटी धाडला ते एक मागीर गांवचे कस समज म्हाका कोणा इसारूंक आयिल्ल्यांक फाटी धाडची संवय ना काले म्हणून म्हाका दिजे म्हणजे मतींत कितें म्हळ्यार आमी घरांत शिकल्या आमगे घरा माय जाल्यार बाब जाल्यार कोणी घरा बागल्यार आयल्यार तांकां जेवंक खावंक आनी काले म्हणून उकूल दिजे मायक काले म्हणून दिजे त्या देखून आमी आमच्या कुटुंबांत आयलो ते देवन त्या काले दिवंक जाय त्या देखून जायते जाणां भुरग्यांक हांवें कुवेट तावन बॉम्बे आसतना बॉम्बे तावन शिकपाक आदार दिलो मस्त जाणां भुरग्यांक प्रत्येक जावन नर्सां जावंक टिचरां जावंक असल्या कित्याक म्हजें एक चिंतप की शिकप दिवचें म्हळ्यार तांकां जिवीत दिवचें ते आजुनी म्हज्या मतीन आसा काळजांत आसा आजुनी म्हाका कोणें दिल्यार कालें दिल्यार ते दुसऱ्या दिसा म्हजे कडेन येता आनी कोणाक गरजेवंत पावता सो दॅट इज म्हजी संवयत सडावत कान जाता आमच्या कोडयाळांत आमचे इगर्ज बंच्यो जावन दी वा कले प्रोजेक्ट हांगासर चलतात जाल्यार सडावत हांगाचे पाद्र्याप त्या बायला गल्फाक वेतात आनी थंयसर दानी कडेन दान विचारन हांगासर हाडन हांगासर सोशल सर्वीस करचे जाल्यार आमी पळोवन आसता अर्लें पुरा काम करता आसतना तांच्या लोकांक थोडे पुटी मस्त कश्ट आसात पूण पाद्र्यापानी विचारतना ना म्हणून सांगूंक जायना देखून थोडे पुटी असल्या प्रोजेक्टा खातीर भायर वचून पाद्र्यापानी पयशे दिसाचे कितले सोमा लायक तुमची एक अभिप्राय दिसाचे जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक येतात फादर भोवशे खंयचोय पाद्र्याप याजाक घालपाक आयला जाल्यार पयशे हांव आसतना जायते पाद्र्याप आयल्यात प्रत्येक जर तर कोडयाळच्या पाद्र्यापाचे मेंगलोर डायसचे पाद्र्यापाचे वा बैल दुसऱ्या पाद्र्यापाची चड म्हाका वळख जाल्यार घालपाक आसतना कुवेट आसतना आनी आय वॉज फिलींग हॅपी वेन समबडी वॉज कमिंग कित्याक कोणी येता जाल्यार ते आपल्या फिरगजेची गरज घेवन येताले फिरगजेंत एक लोकांची एक आशा की आमकां एक ल्हानशें हॉल जाय जेगी पाद्र्यापाचें घर थोडे पडोवन मोडोवन गेल्लें आसा पोरणे आसा सो लोकां कडेन बरीं बरीं घरां आसात पूण पाद्र्यापान घर बांदतना लोक पळयता वीच इज नॉट करेक्ट त्या देखून कोणी पाद्र्याप आयले जाल्यार गरजेक येयलो म्हजें चिंतप पॉझिटीव ऑलवेज आनी हांवें तांकां एकोमोडेट केलां आमच्या घरांत इगर्जेच्या घरांत नातले घरांत रुमांत नातल्या वेळार दुसऱ्याच्या घरांनी म्हज्या इश्टांच्या घरांत तांकां एकोमोडेशन दिवन आनी इगर्जेंत तांकां म्हजे ताजो पुरो सहकार दिला कॉन्टेक्ट नंबर दिवचे आनी इगर्जेंत एनावन्स करचें तांकां मीस भेटोवंक अवकाश करचे पूण आतां तो अवकाश ना आमी कार्मेलीत आसतना कार्मेलीत मिसांव कुवेटचे आखेर करना तो आमी ते कापोजिना दिला ओके त्या देखून आमी कार्मेलीत आसतना थंयसर इतलें पुरावें केलां आनी आय वॉज फिलींग ऑलवेज हॅपी आनी लोकांक सांगतालो हो पाद्र्याप असो असले फिरगेजेंतल्यान असले गांवांतल्यान आयला त्या फिरगेजेंत पाद्र्यापाक तुमी प्रत्येक जावन फिरगज घरां गांवची वळखीची मेळ्ळा आनी पाद्र्यापाक तुमच्या वळखीच्या घरा कोणाच्या आपोवन व्हरा बऱ्या कामाक तो आयला त्या देखून बऱ्या कामाक तुमी आदर्शया सुदारशया त्या देखून दिवस लोक केदाळे दिता पूण थोडो आसा केदाळे उलोवचे तोंडानच क्रिटिसायज करचे पूण 5 पयशे दिवचे ना सो दॅट इज ऑलवेज देर सो दिवस लोक पाद्र्याप आनी म्हाका एग्जाम्पल आसा की आदल्या आयतार आमच्या फिरगेचो विगार आयिल्लो आमकां रजनांतली येवंक जावना हे पयशे तुमी ताका दिया तुमच्या सांगता आसा न्ही सो तुमकां मेळ्ळें ताका दिया आनी आमच्या नांवान ताका गांवाक धाडली असले बऱ्या मनाचे मनीस आसात त्या देखून सगळ्यांक वी कॅनॉट पूट काले प्लॅटफॉर्म एकल्याकाचे सकड एक थोडे क्रिटिसायज करचे ना थोडे जायते बऱ्या मनाचे लोक आसात आनी सकड जायते पाद्र्याप आयला जाल्यार ते कलेक्शनाक सडावत बऱ्या कामाक बऱ्या उद्देशान आनी हांगासर गांवांत आतां व्हडली व्हडली हॉलां जाल्यात गी घरां जाल्यात गी फिरगोजो जाल्यात गी म्हजेच एग्जाम्पल हांगासर बज्जोडी इगर्ज बज्जोडी इगर्ज म्हाका रेस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली बज्जोडीचो लोक दुबळो आनी म्हज्या प्रोविन्शियलान म्हज्या वडिलांनी म्हाका रेस्पॉन्सिबिलिटी दिल्या हांवें सिंगल हँडेड यू टू वर्क ऑन दॅट कशें बज्जोड लोकां कडेन पयशे नात त्या देखून आय हॅव टू गो हांव पर्सनली हांव गल्फ कंट्री पुरा गेलो बज्जोडची इगर्जे खातीर थंयसर मिरावडी इगर्ज बांदतना हांव थंयसर आसलो मिरावडी इगर्ज बांदतना आय वॉज द फंड रेजर 99 पयले फावटी हांव घालपाक गेलो दुबय कुवेट आनी पुरा सो तशें म्हाका एक्सपिरियन्स आसा मागचे म्हळ्यार काले गरजेक
करेक्ट म्हाकाय मुस्तुणांनी कलेक्शन केलें जाल्यार क्रिटिसायज केला करेक्ट गाळी दिल्यात उरल्या पात्रांचें नांव सांगून हें केलां ताणी हें केलां ताणी केलां जावंक पुरो हांव ह्या गरजेक येयला तुका जाता जाल्यार दी नाजाल्यार म्हज्या खातीर मागा म्हणचे तांच्या खातीर हांवें मागलां आनी थोड्यांनी म्हाका बरें लेफ्ट एंड रायट क्रिटिसायज केल्लें आसा पूण मागीर मोहन बदलून म्हणटात पळय फाटी दिल्ले आसा फाटी आपोवन एक केस आसा म्हाका घराक गेल्ले जाल्यार गाळी शिरप दिवन फाटी धाडले मागीर 15 मिनटांनी ताका बरें बेजार जालें दिसता हांवें सांगलें देव बरें करूं तुज्या उदार मनाक आनी अशें म्हणून ल्हानशी घरा खरी एका घरा मागणी करतालो मागणी करणे चालले सो मागीर 15 मिनटां तत्तू कॉल करना पळयता फादर सॉरी सो आमची ल्हानशी काणीक आसा तशें पाद्री आप जें कितें विचारतात की मदर तेरेजाची एक इन्सिडेंट म्हाका हांगासर आमच्या लोकां लागीं विचारूंक मांडून काडूंक जाय मदर तेरेजा कोणा कडेन बीक मागूंक म्हळ्यार तांच्या भुरग्यां खातीर म्हणून विचारूंक गेल्ल्या वेळार तिच्या हाताचेर कोणें शिंपी उडयली आनी हें जाल्यार म्हाका म्हणून जाल्यार म्हज्या भुरग्यांक कितें दिया म्हणून सांगून ताणें सांगलें आसा काय देखून आमच्या कुटुंबांनी एखाद्या वेळार बरेंपण जायजें जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी मुखार येवन देव आपोवणे खाणगेजें जाल्यार पाद्रेपा विशयान जावं दी माद्रे विशयान जावं दी आमच्या कुटुंबांनी बरें उलोवचें आमी सुरू करची तरी गरज आसा देखून ह्या विशयान तुमी एक कितें सांगूंक शकतात फादर तें बरें सांगलें तुवें करेक्ट सो फादऱ्याब जावं ती सिस्टरां जावं ती तांच्या समुदायांत आतां डायसन फादऱ्याब जाल्यार तांकां पांयार पांय घाल बसोवन जाय जाल्ले खावयेत पियेत जेवयेत टीव्ही पळोवन बसी टायमपास करयेत कित्याक सगळे प्रोविजन्स दिल्यात आमकां जाल्यार कार्मेल फादऱ्याब जाल्यार आमकां कितें जाय तें रेडी सांगा खंय कोणाच्या बागलार वचून मागचे फादर दिया फादर कश्ट काडून न्हीद नासतना ट्रॅव्हल करून पयसल्या गांवाक वचून मागची गरज आसतना आमकां पुरो आसा प्रोविजन्स आसात सांगचे जाल्यार फॅमिलीचे बरे प्रोविजन्स सगळे आमकां फादऱ्यापांक आसात बिकॉज आय रियलायज दीस इन माय लायफ हांवें एका सांगोंक सांगलां बाबा तुज्या घरा येवन म्हाका मागची गरज ना तुज्या किसड अवकाश बरेंपण या दस काय म्हज्या कम्युनिटींत म्हज्या हांव बॉम्बे आसतना म्हजे एक्सपिरियन्स सांगले ताका सगळे आसा प्रोविजन आसा म्हाका येवची गरज आसा म्हाका ना म्हाका खावंक आसा जेवंक आसा गाडी जाल्यार गाडी आसा टीव्ही आसा मोबायल आसा काय जाय म्हाका म्हजे पर्सनल बँक अकाउंट अजुनूय ना म्हळें त्या देखून कितें तुवें दिताय जाल्यार ह्या बऱ्या कामा खातीर आनी देखून लोकांक हांवें ते गेल्ले कडेन थोडे उलयल्ले कडेन फाटीं तांकां समजणी दिल्या त्या देखून लोकांक येता सांगचें जाल्यार फादऱ्यापांक तांकां जाय जातले संगती पुरा पिरगजेतान मेळटात आनी तांच्या खातीर वचून मागचें म्हणना पूण मागता जाल्यार बऱ्या उद्देशा खातीर पिरगजेच्या उदरगते खातीर पिरगजेंत कितें बरें हाडया नांव पिरगज उदार करया असल्या उद्देशान बरें काम करता त्या देखून जेन्ना फादर घरा येता तांकां तुमकां जाता जाल्यार तांगे भितरलें बरें दिया नंतर वायट उलोवच्या बदलाक सो कित्याक भुरग्यांक ती रॉंग इन्फॉर्मेशन भुरग्यांक वायट देख जाता ती भुरगीं तें शिकतात मागीर त्या देखून सदांच स्वागत करचें आनी तुमचे तांगे भितर जावचें बऱ्या कामाक दिवचें गल्फाच्या गांवांनी आतां थोड्या जाणांची एक आलोचना आसा कालंगे म्हणून सांगल्यार हांगासर शिकल्या मनशांनी हांगासरच रावचें म्हणून ताली एक मेंटॅलिटी आसा पूण सदांच गल्फाच्या गांवांत गोळिल्ल्या वरवीं हांगाचेर आमची आर्थीक परिस्थिती बरी जावच्या खातीर ते वावर दिवन आसात म्हणून सांगले तले आमी सांगेत अशें म्हणटा आसतना ह्या पलायनवादा विशयान तुमचो एक अभिप्राय कितें फादर हांगासर भुरगीं शिकतात खरें पूण कंप्लीट शिकप तांकां मेळना जायतीं भुरगीं आज आयच्या कालची भुरगीं तांकां चड शिकोवंक जाय सो बेजीक शिकोवन तांकां मास्टर्स करूंक जाय त्या देखून तें शिकप थंयसर सुलाभार मेळटा तांकां मागीर थंयसर स्कॉलरशीप मेळोन शिकतात त्या बराबर काम करून तांचे पोटी भरतात दिसता पडटा ग्रास तांचे शिकपाक जाय जाल्यार तें परत करतात तितलेंच न्ही हांगा शिकोवन हांगाच काम करया म्हळ्यार हांगा काम मेळचें तर कश्टाचें काम मेळल्यारय पावना ताका सांबाळूंये त्या सांबाळांत ताणें काजर जावचें गे घर बांदचें गे कुटुंब सांबाळचें गे त्या कुटुंबाक मम्मी डॅडीक आदार दिवचो गे आनी कोण पिडेस्त आसा तांकां पळोवचें गे कश्टाचें त्या देखून जायते फावटी आमच्या तरणाट्यांच्या मतींत एक बरें मोन आसा हांवें उद्दार जायचे म्हजें कुटुंब उद्दार जायचें भावाक भयणीक काजर घे हेल्प घे अशें उरल्यांक ताच्या फ्रेंड्सांक एकलो गेलो म्हणटना तो ताच्या फ्रेंड्साक व्हरता भावाक व्हरता भयणीक व्हरता सो सगळे कुटुंबच उद्दार जाता पूण नॉट इन अ रॉंग एस्केपिजम न्ही पलायन म्हळ्यार असं एस्केपिजम न्ही थोड्या केसीस जावंक पुरो पूण सट्टा गरजे खातीर येतात मर्जे खातीर न्ही गरजे खातीर एक फ्युचर आमचें बरें करया म्हणून आनी थंय गेल्ले म्हणून प्रत्येक जाण आतां युरोपाक आनी गल्फाक येतात आतां सरता बरो युरोपाक वचूं जाला गल्फाक आतां चड वचनात कित्याक गल्फांत सेटल जावंक जायना तुजें घर म्हणलें करूंक जायना तुजें ओन म्हणलें काय ना तुवें बड्याक रावचें त्या देखून आतां युरोपाक येतात ते शिफ्ट जाला आतां ऑस्ट्रेलिया कॅनडा US युरोपाक येतात पूण गल्फाक गेल्ल्यांक थंयसर
शिकून गेल्ल्यांक बरें काम मेळटा बरो सांबाळ मेळटा त्या देखून तांचे मुखांतर सगळे कुटुंबच एकलो गेल्यार पुरो तो दुसरे भाव करता भयणी करता ना जाल्यार ताच्या एकल्याच्या सांबाळान सगळे कुटुंब थोडे पटी वयर येयल्ले आसा आनी कुटुंबाची वाडून आसात. करेक्ट. आता अशें आसतना हांगासर आनी एक सिट्युएशन हांवें पळयलां आतांच्या कुटुंबांनी भुरगीं वाडटात आपल्या फुडारा खातीर बैला गांवांक म्हळ्यार मे बी गल्फ जावन दी उरल्या बैला गांवांक वचून थंयच सेटल जातात आनी हांगासर मातारी आवय बापाय मात उरतात वा तांकां आश्रयांत घालची एक संस्कृती आमच्या समाजान चलोवन आसा. हें कितलें सतफाद तुमी काले म्हणटात? तांतूं रियालिटी आसा सत आसा पूण हर एक काले हर एक संगत इंगड इंगड पळोवंक जाय हर एकल्याची परिस्थिती. थोडे फावटी एकलोच धूव वा एकलोच पूत थोडे फावटी एका कुटुंबांत आवय बापाय गांवांत जातात जावं प्रतिमात जाणटी जाल्यात पूण धूव वा पूत काजार जावन थंय सेटल जाला म्हळ्यार थंय शिकोवंक गेल्ले काजार जावन सेटल जाला. करेक्ट. ताका आतां इशीन येवंकी न्हय तिशीन वचोंकी न्हय. करेक्ट. घोव सांगता की आतां धूव जालें जाल्यार तूं गांवाक येता जाल्यार वचून थंय राव हांव आनी भुरगीं हांगा रावता उलटा जावंक बरो जावं बायल येता जाल्यार घोव थोडे घोव सांगता तूं येता जाल्यार तुजे मम्मी डॅडी कडेन घेवन थंय राव तांचे सांगता तसो राव. सो दे आर कॉट अप. करेक्ट. येवंकी न्हय सोडूंकी न्हय धरूंकी न्हय तांकां मोग आसा आवय बापायचो मोग आसा. इट इज नॉट दॅट दे डोंट वॉन्ट. करेक्ट. आवय बापायचो मोग आसा पूण कांय करूं जायना दे आर कॉट अप इन बिटवीन परिस्थिती तशी ताका करून कालें करूं हुस्सणांची तशें सगळ्यांक आवय बापायक पळोवचो मोग आसा हुस्को आसा पूण थोडे फावटी परिस्थिती काम हांगा गांवांत आयल्यार काम ना गांवांत कांय येना मम्मी डॅडी तांचें ल्हानशें घर आसा पोरणें घर तें बांदून कांय नवें करना तांकां पूण आनी एक कालें पळयलां हांवें कितें पळयलां तांकां जाय जाल्लें दिवन तांच्या पुताक वा धुवेक येवंक जाय ताच्या बदलाक कोणाच्या कामागारांक दवरून कितें जाय तें पुरो दिवन आनी थोडे फावटी इनसेक्युरिटी खातीर आतां घरांत दवरल्यार एकल्याक घरांत दवरचें आवय बापायक जाणटी आसात घरांत दवरल्यार सेक्युरिटी ना राती कालें जालें पयशे घे बंगारा खातीर घे चोरी मस्त जाता ताजे करून बऱ्या आश्रमांत दवरता. आश्रमा म्हळ्यार थंय कॅर टेकर आसतात सिस्टरा वेळार टायमार जेवण दितात खाण दितात वखद दितात टायम टू टायम दे आर व्हेरी हॅपी. हांवें तो 2-3 कुटुंबाक हांवें गायड केला बऱ्या आश्रमांत नांव आसरो न्हय सिनियर सिटीजन्स डे प्लेस सिनियर सिटीजन्स तांचे थंयसर दे आर व्हेरी हॅपी. आनी भुरगीं आयले जाल्यार येतात सैरी येतात अवकाश आसा. सो नॉट दॅट दे आर फॉरसेकन ऑर दे आर रिजेक्टेड बट दे लव अँड सिच्युएशन मेक्स दॅट. करेक्ट. एका प्रायव्हेट मनशा कडेन हांवें उलयता तांणी सांगलें आसा की आमच्या भुरग्यांक आले आमकां पुरो यूज केलें तांचे पुरो सेटल जालें आतां आवय बापायक आमकां सोडून सोडला हांगा आमची घरां पुरो पळोवन काडण्याचे वॉचमॅन आमी जाले हांव म्हणल्यार तरी एक सिट्युएशन म्हळ्यार थोड्या प्रायव्हेटांनी सांगलें आसा म्हळ्यार भुरग्यांची समस्या प्रायव्हेटांक समजनात अल्या संदर्भार ह्या प्रायव्हेटांक असले चिंतले प्रायव्हेटांक तुमी कितें म्हणूंक शकतात? असली परिस्थिती आसा हांवें पळयल्या म्हणजे दोळ्यान पळयल्या आयकलां जाला कालांक वताय थोडे फावटी भुरग्यांक आवय बापायचो मोग म्हळ्यार तांकां कशें वयर हाडलां पळय ताचेर आंदोलन आसचो खरो मोग निजायकी खरो मोगान तांकां कश्ट काडून दूख काडून वाडून हाडना जाल्यार तो मोग सदांच आसता आनी ती आवय बापायच्या मोगाक लालेवन आसतात राखून आसतात अवकाश म्हणल्यार दे ग्रॅब इट अँड टेक देम देर ऑर कम हियर. पूण आनीक सिच्युएशन आसा थोड्या कुटुंबांनी भुरग्यांक आवय बापायचो मोग मेळना ल्हान आसतना मारून घे धाडून घे वळून घे भुरगीं राखून आसता खेळ दळेट घरात भायर म्हणून तसली भुरगीं आहात तसली भुरगीं आहात भायर गेलीं काम मेळ्ळें शिकप मेळ्ळें म्हाका केलें तुमी कश्ट दिल्ले पुरो जाता करून तुमी आतां थंयच रावा आनी एक सुटका दिल्या मेळ्ळ्या म्हणून चिंतात आवय बापाय म्हळ्यार थोडे आवय बापाय तशें केल्लीं आसात नॉट इन जनरल हियर एंड देर केसीस ताका असली आवय बापाय मागीर सुरसतात अरे भुरग्याक मोग केलो जाल्यार इल्लें मोगान पळयलें चड समजलें चड शिकप दिलें जाल्यार रावता आसलो मिंत कारण थोडे फावटी घोव बायले कारण थोडे फावटी पिवणे लागून भुरग्यांक ते पुरो जावन येता सदांय घरांत लढाय माय डॅडी येवन मम्मीक मारचे आनी व्हडली मागीर बी तांच्या भितर लढाय सदांय म्हळ्यार किरकिरी पिरपिरी ते पुरो कांय नाका म्हणून जशें पुरो जावन गेल्लीं आतां तांकां फाटी येवंकूच नाका असली कुटुंबां आसात. सो देर आर आमी सगळ्यांक एकाच कंपार्टमेंट घालूंक जायना. सो इन ईच केस इज डिफरंट. तुका दोगांनी वायट सांगना जाल्यार अशें 4 जाणां तुका बरें सांगतलीं तुजे भुरगीं राखून आसात येवंक पूण आमी सांगलें तांकां रावा तुमी कित्याक तुमचें फुडार पळय आमचें जालें सो आयले जाल्यार मेळया तशें. थोडीं भुरगीं तांकां आवय बापाय व्हरूंक तयार आसात पूण येवंक तयार पुरो प्रोविजन आसा तांकां पूण वचोंक तयार ना. थोड्या गांवांनी तांकां क्लायमेट कंडिशन पुरो जायना ते थंड आनी म्हळ्यार तें जायना त्या देखून तशें वचोंक तयार नात. तुमच्या ह्या जकी जिणेंत तुमी खंयच्या मिसावटांनी तुमी वावर दिला ताचे विशयांत आमच्या लोकांक कितलीशी जाणवाय दितात? सो 1996 म्हजी पयले वड जाल्ली हांगासर एप्रिलाचे 23rd ह्याच
पूर्ण पूर्ण शेतात शेतान. कार्मेलगुड्याच्या पूर्ण शेतात 92 हांव ब्रदर जावन आयिल्ले वर्सा हांगासर बुन्याद फातर घाल्ली आणि ती इगर्ज बांदताना श्रायन बांदताना जायतो वावर आमी केला आणि राखून आसल्या केदाळा बशी आमच्या वर्दीच्या पयले जाते लेगीत मागोवन आसल्या आणि वर्दीच्या पयले जानेवारीत इनॉग्रेशन जालें 96 एप्रिलांत आमचे वर्द पयले वर्द आमचे बॅच व्हडले बॅच आसले आमचे वर्द जाल्ल्यानच म्हाका बॉम्बेक मिरा रोडाक ट्रान्सफर जालो कित्याक हांव रिजंट आसतना ब्रदर आसतनाय बॉम्बेंत आसलो हांव 6-7 म्हयने मागीर बॉम्बे म्हाका पयलो ट्रान्सफर मिरा रोड व्हडली फिरगत तेदाच 1000 कुटुंब मारले थंय हय पूण इगर्ज ल्हान आहली इगर्ज ल्हान आहली हांव गेल्ले जुनांत पावलो जून 1 पावस येयलो सगळ्यांनी उदक खंय इगर्ज खंय काले मिसाच्या पयले आमी पंप दोन इगर्जान उदक काडताले फादर मायकल थंयसर इगर्ज जावन आसलो पयले मस्त वावर केला ताणें उरले फादर पर्यंत तो वावर केला पूण हांव येताना फादर जॉन पिंटो आतां तो कॅनडात आसा तो इगर्ज जावन आसलो आनी फादर आल्फ्रेड असिस्टंट हांव सेकंड असिस्टंट नवो गेल्लो मात्र हांव तशें आनी 1997 नेक्स्ट इयर आमी इगर्ज नवी बंदची येवजण केलें कित्याक लोक मस्त वाडोवन आसलो ताजे करून 97 इगर्ज बंदची येवजण केलें आनी फादर म्हणालो पयशे आमचे नात आमचे 4 लाख तेंगे आमी प्रोजेक्ट सुरू केल्ले सुरू करया म्हणे आनी जायते आमी थंयसर बॉम्बेंत हर एका फिरगजे गांव गेलो बिस्पाचें लेटर काडून घेवन हांव हर एका फिरगजेक वचून म्हज्या सांगात एक ग्रूप आसलो बेगस्ट टीम म्हणून आहले नांव उरतालें आमचें लागले 25 जाणां आहले म्हणजे वॉलंटियर्स सकाळी आमी 6 उठून फिरगजे घेवचे एक आयतार अनावन्स करचे हांवें अनावन्स करचे लोकांनी एनवलप दिवचे तातूंत डिटेल्स आसतात दुसऱ्या आयतारा परतून येवचें आनी हर एका मिसा भायर आमी मिसाचा लोक भायर येतना बास्केट काडून रावचे आनी हांवूय बास्केट काडून रावलां वय आनी इगर्जेचे हांव म्हाका सेंड ऑफ जाल्ल्या दिसा हांवें त्या म्हणजे सगळ्या टिमाक गिफ्ट दिल्ले घालूंक वता ते बास्केट्स अजूनही मुस्तड आनी तांच्या घरांत मिरा रोड त्यो बास्केटीत व्हरल्यात आनी त्या मिरा रोडच्या इगर्जेक जायतो वावर केला हांवें फंड रेजर इगर्जेंत कांय चड उत्पन्न नासली त्या दळा 99 दुबय गेलो अबुधाबी कुवेट आनी कुवेटचे एक इन्सिडेंट आसा त्या कुवेटान थंय हांवें सांगलें सबस्टेशन सलमिया म्हणून आहलें पळय ते एकच मीस आसचे हप्त्यात शुक्रारा मात आनी तो शुक्रारा त्या दीस पाम संडे काले ताळयो एक 100 लागीं लोक जातो आनी हांव मिसाक जॉयन जालो तो गोंयचो पदरा वेकलो मिसाक आयिल्लो थंयसर सिटी केथेड्रल जालो आनी हांवें सांगलें आय विश वन डे आय विल कम हियर एंड रिऑर्गनायज एंड गेट मोर पीपल म्हणून ल्हानशें एका हॉलांत मीस आनी एका तोरसांनी हांव ते कुवेट पावलो मागीर तो अजून वेळाच काडटा म्हजो या दॅट इज देवाची मांडवळ या सो 97 आमी इगर्ज बांदूंक सुरू केली मिरा रोडची 99 इनॉग्रेट केली आनी 2000 हांव म्हाका कुवेटाक ट्रान्सफर जालो सो 2000 टू 2010 आय वॉज इन कुवेटान 3 वर्सां अहमद इगर्जेंत ती पयली इगर्ज ऑफिशियल इगर्ज ऑयल कंपनी ती अहमदी KOC कुवेट ऑयल कंपनी तांणी बांदली तेच मेंटेन करताले आतां कुवेटचो गव्हर्मेंट ती इगर्ज मेंटेन करता थोड पयले पदरापांक कितें सॅलरी दिताले पुरो पळयताले मागीर होली फॅमिली कॅथेड्रल आनी एक मेन इगर्ज हांव थंय रावतलो थंय 3 वर्सां सर्वीस जाल्या मागीर होली फॅमिली कॅथेड्रल गेलो थंय आसतना म्हाका बिस्पान म्हाका सालमिया सबस्टेशन म्हणलें पळय थंयचे म्हाका रेस्पॉन्सिबिलिटी दिली यू टेक केअर ऑफ सालमिया बट स्टे हियर ऑल्सो दे आर ऑल्सो यू टेक केअर म्हणून आनी बिस्पान पयलें सांगलें म्हाका गिव मी द फ्रीडम टू डू वॉट इज नीडेड फॉर दोज पीपल ते रेसिडेन्शियल एरिया आनी लोकांक पळोवन म्हाका ते विजिटींग आयलो पळय जाल्यार म्हाका ते पळोवन बारी बेजार जालें हांवें सांगलें आनी ते देखून ती मागीर आमी दीस वेता दोतोर नातली मीस नातले कांय एकूच मीस आसले मिसां सुरू केली सोनवारा आयतारा शुक्रारा मिसां सुरू केली दोतोर सुरू केली आनी कोंकणी मीस सुरू केलें गेल्ले डे कोंकणी मीस सुरू केलें आतां ते उडत काडटात यूथ तरणाटे ए टू झेड थंयसर ती फिरगज जाली आनी आतां मोस्ट एक्टिव्ह पॅरिश इज सालमिया आनी हायली क्राउडेड ओके सो आतां ते डॉन बॉस्को फादर पायला ते तेंची इस्कॉला ते करून ते टेकिंग केअर ऑफ इट सो ताच्या मागीर फाटी येवच्या पयले खंय हांगा म्हाका मागीर 2000 99 आमी मागीर अब्बास आनी कडेन सबस्टेशन करन हॉलांत मीस सुरू करन आतां ती फिरगज जाल्या फिरगज म्हळ्यार आमकां फिरगज ऑफिशियली गव्हर्मेंटाक फिरगज केदाळी ती स्टॉप करीत तशें सो 4 फिरगजो कुवेटांत आसात आनी लागले की 1 लाख लोक कॅथलीक लोक या तें आसा आतां अशें पुरो आसतना फादर आतां थंयसर एका कोंकणी मिसा खातीर लोक कितले राखोन आसता सो हप्त्यांत म्हळ्यार तुमकां ते फस्ट सुरवेक तुमी कोंकणी मीस सुरू करता आसतना तुमकां खंय परमिशन काडून घेवचें पडलें की ते हर एकाक इल्ले रिस्ट्रिक्शन चड आसा कित्याक इस्लामीक रुलींग ते आसा जाल्ल्यान उरले धर्माक इल्लेशे ते इल्ले रिस्ट्रिक्शन आसा जाल्ल्यान हाका पुरो परमिशन तुमी कशें काडून गेले गव्हर्मेंट सपोर्ट तुमकां कसो आसलो कोंकणी मिसां थंयसर कशी तुमी सुरू केली हे इल्लेशें म्हाका सांगता आनी एक सेकंड इगर्ज ती होली फॅमिली कॅथेड्रल ती गव्हर्मेंटान आमकां जागो दिल्लो थंय आमच्या पाद्रेपांनी भायर पयशे पुरो हाडून
बांधली ती व्हडली इगर्ज सिटीन दिता आसा सिटी भितर. सो मागीर तिसरी सालमिया म्हणल्यामुळे थंय एक ल्हानशें एक कुवेटीचे लोकल कुवेटीचे एक पोरणें घर व्हडलें घर तें व्हडलें बाउंड्री आनी जालें ना व्हडलें घर भितर दिवान हें तें पुरो आहलें. तें आमी मागीर सुरवेक आमी बड्याक हाडून गेले तें मागीर ताका पयशे दिवन तो जागो गरज सगळे गरज आमी मोलाक हाडून गेले बेग अमावंट ऑफ मनी वी पेड. ते आमी करून आतां ऑफिशियली ती आमच्या हातांत आसा पूण इगर्ज म्हण न्ही आमी काडून गेला तो जागो इगर्जीन त्या सिटी इगर्जीच्या नांवान काडून गेला. सो बट तांकां गोत्ता कुवेटच्या कडेन गोत्ता बिकॉज आमचो लोक व्हेरी हार्मलेस आमचो व्हेरी पीस लविंग लोक आनी हार्ड वर्किंग कमिटेड त्या देखून आमकां क्रिस्तांवांच्यांक प्रत्येक इंडियाच्या लोकांक कांय करनात म्हळ्यार व्हेरी जनरस दे आर कन्सिडरेट. त्याच भाशेन मागीर अब्बासी आमी बड्याक हॉल काडून गेले बेजमेंटान थंय वयर म्हळ्यार पब्लिकाक दाखोवंक जायना त्या देखून बेजमेंटान बड्या आजुनूय त्या बड्याक तसा थंय बड्याक म्हयन्या बड्या दिवंक आसा बड्याक दिवंक आसा. तशें जाल्यार आमकां ऑफिशियली म्हणल्यार बरें पूण तें परमिशन तुमकां ग्रांट जालें मिस भेटयता आमी पूण ऑफिशियली दोन इगर्जेक ऑफिशियली ग्रांटेड एंड एवरीथिंग गोईंग ऑन ऑल्सो सालमिया पूण अब्बासी आनी स्टील लेट मध्ये क्लोज करचें पडलें परतून सुरू केला. तशें मस्त कश्टांनी जाल्यार लोक करना अब्बासी जाल्यार येवच्या आदल्या दिसा म्हाका हांव कोंकणी मिस करना आयला देखो सगळ्या अहमद इगर्जीत कोंकणी मिस नातले थंय सुरू केलें सालमियांत सुरू केलें सांगता आसा अब्बासी तिनी कडेन कोंकणी मिस जाता. आनी सिटी इगर्जी तुवें सांगलें गोंयचो लोक आनी मेंगलोरचो लोक थंय लोक मल्टी कल्चर मल्टी लिंग्विस्टीक थंय खाली आमचो इंडियाचो लोक न्ही श्रीलंकान्स आसात फिलिपिन्स आसात मस्त बीग नंबर लेबनीस आनी आरबी लोक मस्त लोक आसा दुसरे गांवचो लोक आसा आनी इट्स व्हेरी जॉय टू वर्क विथ देम. सो बेटा दुसरो लोक मेळटा त्या देखून हांवें सगळे बसेचे बेजीक लँग्वेज शिकलो इल्ली तामिळांचे मलयाळम मलयाळम शिकलो कुवेटात वचून मागीर फिलिपिनोस तगालो म्हणटात सिंगाळ श्रीलंकाची भास अरबी हाऊ आर यू कम गो थँक्यू बेजीक वर्ड्स हांव शिकलो सगळे बारीकशे फादऱ्या भाग आमची भास गोत्ता म्हणून तितलेंच उरलें मागीर कॉमन लँग्वेज इज इंग्लीश आनी मिसाक येताना आतां कोंकणी सिटी इगर्जेंत त्या देखून 2 कोंकणी मिस आयतारा 2 मिसा ते जण घर कामाच्या सो एक गोंयच्या कोंकणी एक मेंगलोरच्या कोंकणी तशें आनी आमच्या फादऱ्या तशेंच आसले आमी आसतना आमच्या पयले आमचे जॉयंट वेंचर आसले सगळे इंडियाच्या प्रोविन्साचे वेंचर आमच्या कर्नाटका गोवा प्रोविन्स आमी एकलो मेंगलोरचो फादऱ्यापू एकलो गोंयचो फादऱ्यापू ओके तशेंच तामिळाचो फादऱ्यापू मलयाळम 2 फादऱ्याप आसताले एक लॅटीन रायट एक सिरो मलाबार रायट तशें आमचे ऑर्गनायझेशन तशें आसलें कार्मेलीत आसतना. आतां म्हाका गोत्तना सर डिटेल्स तांचे विशयान आनी लिमिटेड फादऱ्याप आसले पूण आमकां बरी बिजी आसताली आमी मस्त काम वय. आतां म्हणटलें आतां मिसां आसतना दुसऱ्यो रायटाची मिसां तुमी सांगल्या म्हणजे दुसऱ्या भाशेची मिसां आसताली म्हणून एक फादऱ्याप ना जाल्यार तुम्ही काही म्हणी सांगून तांची सांगाता त्या मिसाक तुम्ही जॉईन जावंक ट्राय केला गी वा म्हणल्यार दुसऱ्या रायटाची म्हणल्यार सिरो मलाबार रायट आसा तो तांच्या मिसांक तुम्ही काही म्हणी तुम्ही मिस भेटोवची तुमकां अवकाश मेळ्ळा गी असले मस्त अवकाश आसले पूण आमचे कडेन फादऱ्याप आसले कॉमन लँग्वेज इंग्लीश मेन सर्विसेस पुरा इंग्लिशान आनी रेस्पेक्टीव लँग्वेज बसो आसा पळय तांकां हॉलांत मिस सट्टा हॉलांत हॉल आसताले हॉलांत पुरा रेस्पेक्टीव पूण कोंकणी मिसाक व्हडलो लोक आसल्यान तांचे कोंकणी मिस आमचे इगर्जींत आसताले कॅथेड्रलांत आनी तगालो म्हळ्यार श्रीलंका फिलिपिनोस मस्त लोक तांकांय तांचे मिस इगर्जे उरल्या ल्हान फांक पुरा हॉलांत मिस आसताले आनी तांचे फादऱ्याप आसताले ना जाल्यार आमी आतां इस्टराक क्रिस्मसाक टायमार रिट्रीट प्लस होली वीक सर्विसाक आमी फादऱ्यापाक भायर हाडताले एडवान्स हाडताले हर एक वर्सा आमी एडवान्स हाडताले फादऱ्यापाक हर एका लँग्वेजीक. ओके सिरो मलाबारांत काही म्हणी मिसाक म्हळ्यार अटेंड जाल्यार की तुमकां हे जाल्या तुमी म्हळ्यार सेलिब्रेट करून तुमकां अवकाश आसा सिरो मलाबार रायटाक फेस्ताक हांव जॉयन जाला तितल्यान कोण सेलिब्रेट सांगाता रावोंक मात्र म्हळ्यार आमकां गरज पडोना दुसरी भाशेक हें करचें आनी परत चड गरज पडोना म्हळ्यार आमचे फादऱ्याप आसताले आमी नातले जाल्यार रजेर गेले जाल्यार फादऱ्याप हाडताले आमी ताजे गरज म्हणून पडोना तशें ते सर कॉमन लँग्वेज इंग्लीश जाल्यार करता पुरा इंग्लीश समजतालो लोक समजताले आनी तेय म्हणटना फादर फेस्तांनी पुरी गजाली कशें सेलिब्रेट जाताले लोक कशे सेलिब्रेट करतालो ताचे विशीं म्हाका सांगता मोंती फेस्त भोवशा हांगाच्या चड गडदळ्यान कुवेटान करतात गल्फाचो दुबय करतात कटार मस्कत सगळ्यांक गेला हांव पूण थंयसर KCW कुवेट कॅनरा वेलफेअर असोसिएशन तांणी लीड काडून घेवचें आहलें आनी कणशी आमी हांगाच्यान गांव वतावन फ्लायटार व्हरताले आनी आय हॅव टेकन इनिशिएटीव टू टेक मेनी टायम्स कणशी व्हरूंक प्रॉब्लेम जावना कांय ना ते बरें पॅक करून रादे येयल्ले बरी सो नायसली क्लीन एंड टेकन त्या देखून कणशी आनी थंयचे लोकल बेळे घालें
डेट्स खजुरा कोणी सोबाय ताका एका म्हणटा कणशी ताच्या बरी तो सेम कलरार थंयसर खजुरां दवरची आनी बेसांव दिवची आनी मागीर पुरश्यां व्हरचे हजारांनी लोक त्या मोती फेस्ताक ते जण सिटी गजेचे सांगता हांव आनी त्या उपरांत इतल्या लोकांक त्या 7,000 लोकांक जेवण करेक्ट मिस जाल्या मागीर ते मेन मिस कोंकणी मिस जाल्या मागीर सकट लोकांक जेवण सो दॅट इज अ बिग थिंग वन्स इन इयर रापर रावतालो त्या जेवणाक देखून नवे घालचें आनी KCW क्विट वेलफेअर असोसिएशन दे टेकिंग केअर तशेंच त्या फेस्त जाल्या मागीर हर एक फिरगजेचे तांचे एसोसिएशन आसा ती तांच्या हॉलांत थंय भायर हॉलांत बड्याक हॉलांत तांचे एसोसिएशन तो मोती फेस्त संभ्रम करताली लायक दॅट सो दे टू ब्रिंग कम टुगेदर आनी म्हाका अत्यंत काम 1-2 म्हयने घरये येता ह्या येता शुक्रारा ते दुसऱ्या कम्युनिटीक म्हळ्यार आय यूज्ड टू गो फॉर कॉमन फंक्शन्स ओके आता तुम्ही गल्फ सोडून म्हळ्यार कुवेट सोडून तुम्ही गावाक येवन कितले वर्सां जाली फादर गावाक फाटी 15 वर्सां जाली 15 वर्सां जाली तुम्ही केन्ना म्हणजे त्याच्या उपरांत गल्फ मिस केला गी मिस केला आतांय मिस करता ओके म्हणून सांगल्यार आता केदार म्हणजे अनेक पुढे चान्स मेळ्ळे जाल्यार कम्युनिटी तावन किंवा खंय तावन की तुमकां कित्याक म्हणल्यार आतां चड कर्मेलीत बैला गांवांनी गल्फांनी नात चडावत कापुचीन पदरा पळोवन आसात पूण खंय एक चान्स मेळ्ळो जाल्यार डेफिनेटली वचोंक पार्टी रेडी आसा जम्पिंग एंड गोईंग कितें फादर हांगा कोणी बोर जाले ना तशें न्ही म्हळ्यार ते काम करचे ते एक दुसरेंच एटमॉस्फियर दुसरो ते एक पयले असो तर दुबळी कश्टाचे लोक मस्त आसा थंयसर आनी थंयसर हांवें मस्त प्रोग्राम सुरू केले ल्हान क्रिस्तांव समुदाय सुरू केली वाडे सुरू केले काही नासले सिस्टम नासली कुवेटात गल्फात आय डोंट नो उरल्या गल्फात कुवेटात एक सिस्टम नासली सो ते पुरा सुरू केले वाडे सुरू केले थंयसर ल्हान क्रिस्तांव समुदाय सुरू केले आतांय अहमद इगर्जेंत सालमी इगर्जेंत थोडे कडेन ते हांगासर ल्हान क्रिस्तांव समुदाय सुरू केल्ले आसात त्या देखून ते आणखी डेव्हलप करून थंयसर आनी घरा येचे म्हळ्यार मग आनी पिसाय कुटुंबाची मनशाची वळख करची इल्लो टायम मेळ्ळो कार काडून गेले विजिटींग गेलो आनी लोकांनी म्हणलें आसा आमच्या घरांनी कोणी पयलीं फादराक आयलो जाल्यार खाली कलेक्शनाक घर बेजमेंटाक गी घरा विजीट करूंक गी फ्रेंडली विजीट गी नेवर यू आर द फर्स्ट वन टू डू दीस दॅट इज वॉट आय लायक इवन हांगा म्हाका टायम मेळना जाल्यार म्हाका आतां दोळ्याचे लायले प्रॉब्लेम कश्ट जातात नाजाल्यार म्हणजे आनी एक मिस हांव प्रत्येक जावन स्पेशल कमिटमेंट इज विजिटींग द फॅमिली काल क्रिस्तांवांची वळखीची मात न्ही एका बिल्डिंगाक गेलो तर थंय तांबळा कोणी क्रिस्तांव तांबळाची फिलिपिनो श्रीलंकान कोणी सगळ्यांक विजीट केले एकल्या मनशाक आनी कितें आमच्या वळखीच्याक आनी एका बिल्डिंगाक गेलो तशें सगळे प्रॅक्टिकली होल कुवेट आय विजीट ऑल द फॅमिलीज वाव नायस 10 वर्सांनी ते कोडे याजकांचे बारी अप्रूप आनी तुमी ते काम केला लोकांनी सांगलें तें आमगे रायलात पाद्र्याप पूण कलेक्शनाक बेसांव मागोवंगी विजीट करूंगी ब्लेस करूंगी ना फर्स्ट टाइम काही पाद्र्यापांनी हे ऐकून इल्लेशी आमची चिंता चेंज करची गरज आसा फादर बेलविरान एक बरो संदेश आमच्या पाद्र्यापांकी हांगासर दिला अशें आसतना फादर सांगलें म्हणटना विजिटींग प्रीस्ट टू ए फॅमिली फादऱ्यापान एका घराक भेट दिवचें म्हणटना तातूंत मस्त डिफरन्स आसा करेक्ट पळय आमच्या बॉम्बेचो एक्सपिरियन्स सांगता हांव बॉम्बे तशें सेम प्रॉब्लेम मस्त फॅमिली आतां पूण वी आतां सगळे पिरगेचे बॉम्बे डायसांत फादरा सुरता घरांनी हावस ब्लेसिंग आनी वचनात हांगाचे गांवांत आसा ते पूण बॉम्बेन ना पूण बॉम्बे मिरा रोड आमी वी डोंट मिस दॅट वी नो द आय नो द वॅल्यू ऑफ इट हांव आतां फाटल्या 8 वर्सां पयलीं हांगा येवच्या पयलीं 8 वर्सां विगर जावन आसलो एवरी इयर आमचे ते 58 वाड्यात आमी 7 पाद्र्याप आसा हर एका पाद्र्यापाक इतले वाडे वांटून दिल्यात सो within a year we have to finish visiting all the houses of your respective and that makes lot of difference आमची एक विजिट त्या घरांत आमी एक 10 मिनटां म्हणून स्पेंड करूंक जाता आमी जस्ट नावात उदक घालून जावचें न्ही ताजे करून देर यू कम टू नो द चिल्ड्रन दोतोर येतात गिनागी यूथ इनवॉल्ड गिनागी पुरे स्टॅटिस्टिक करूंक म्हळ्यार उलोवचें सांगत आस थोडी आमी चिंता थोडे ब्लेम करता लोकांक आमची इगर्ज सोडून दुसऱ्या इगर्जी गेल्यात करेक्ट कित्याक आमी पास्टर आमी काले गोवळी म्हणून म्हणटा मातसो न्हू आमकां शिवल्याची वळख ना वळख जावची कितें जाला खंय इगर्जेंत हजारांनी लोक कोणाची वळख करताय इल्लेली जाता पूण घरा वचूं मेळ बस ताचे कस समजो पिडेस्त आसात जाणटी आसात भुरगीं आसात थोडे खावंक ना जेवंक ना जाल्यांक पाव न्हय ना तो हें करताय कोणी दवरात तुजें फिगर सोडून बिकॉज आमचे थोडे फाटी जायते फाटी आमीच कारण जर आमचो लोक थोडे फाटी आमची फिरगत सोडून इगर्ज सोडून क्रिस्तांव धर्म कॅथोलिझम सोडून दुसऱ्या इगर्जीक येता तर आमी थोडे फाटी कारण वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट देखून एक दर विजीट हर एक पाद्र्यापान ताचे फिरगजेक थाका दिल्ल्या लोकांचे ताबे दिल्ल्या लोकांचे घरां विजीट करचें व्हेरी इम्पॉर्टंट
भारी एक बरो संदेश तुम्ही आमकां दिला फादर. तुमच्याकडे उलयतना म्हाका तुम्ही कोणाक खंयसर हो संदेश पावाजे की तो पावतलो ह्या मुखांतर म्हूण सांगून हांव खंडीत सांगूंक देरकाण घेता हांगासर. जोडी इगर्ज बांदली जबाबदारी तुमचेर येता आसतली, तशें त्या जर्नी विशीं आमच्या लोकांक इल्लेशे माहिती दितात बी फादर. बसजोड्याच्या पयलें हांव कुवेट आयलँड्स म्हाका खंय घालचें म्हणून प्रोविन्शियलान सांगून नासलें. देखून म्हणालो आमचे कोटेश्वर ल्हानशी हें आसा फिरगज आसा, थंय फिरगज जावन नासली. कोटेश्वरला आसा आमचें कोयत आसा, थंय वचलें म्हणून 5-6 म्हयने. थंय 5 म्हयने हांव कोटेश्वर आसलो. आनी कोटेश्वर थंयसर इगर्ज आसली, थंयसर सांतांदोरची इगर्ज. थंयसर 90 घरां आसली. त्या 5 म्हयन्यांनी हर एका कुटुंबाक भेट दिली हांवें थंयसर. आनी आजूनय ती राखून आसा थंयसर. फादर येतलो आमची फिरगज करता म्हणलें ताणें. म्हाका थंय फिरगज करूंक लेट जालें. ताका लागून म्हाका आमच्या प्रोविन्शियलान सांगलें ना तूं फाटीं मँगलोर ये, तुका बसजोडी व्हडलें काम दवरलां म्हणून. फादर आर्ची आमचो प्रोविन्शियल तो म्हणलो तूं बसजोडीची रिस्पॉन्सिबिलिटी घे. आनी 2011 म्हाका बसजोडी इगर्ज बांदची रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. आनी त्या दीस सुरू केल्लें काम 2015 अखेर केलें. आनी बसजोडी इगर्ज बांदचें काम म्हळ्यार सुलाब्याचें न्ही, जागो मात्र आहलो. इट वॉज अ डंप यार्ड. आनी गुडो आनी तळप फुल्ल तळप देंवन गेली तळप. कशें काडचें कालें करचें तेच्या पयलें थोडें ऑब्जेक्शन आयिल्लें. हांगा ब्लास्ट करूंक जायना, ब्लास्ट करनाका तर आमी ऑब्जेक्शन घालता एस म्हणून. आनी मागीर कालें करचें व्हडलो तळप वता सगळें खंय कोणल्यार तळपच. मागीर म्हाका एक आयडिया आयली, कोणें सांगलें अशें उजो गेल्यार फुट्टा म्हणून तळप. देखून खंय फादर मुर्ला सतावन ॲग्नेस आमचे सेंट ॲग्नेस कॉन्व्हेंट भितरल्या मदीं पुरो वचून पोरणे लांकोडगी काले कट्ट्यो नारळाचे सरलां हाडून वय हाडून ते इल्लो इल्लो उजो घालचो, हांवें उजो घालचो आनी उजो घाल दुसऱ्या दिसा जेसीबीआरचे ओडचे फातर इतलो इतलो फुट्टालो. तशें फुटोवन काण आमी सेकंड फ्लोर पावले फावंडेशनाक. तशें बरें पळोवंक गेल्यात तें एक. मागीर सुरवेक लोक म्हणून सांगलो आयला हांगा गलपतान आयला वो कालें करता म्हणून कालें कोत्ता म्हणून. हांव म्हळ्यार सदां संजेर चड्डी घालून कोरें पिकास कडेन कोणटालो. आनी एक एकल्याक थापोवन सुरू केलें, एक एकल्याची वळख केली. म्हाका हाव टू कॅच दॅट. आनी एकलो आयलो, दोग आयलो, ते गेले, थोडे राखून दवरताले. हांव फादर कितें म्हणून आमी थंय धांवन येताले. हांव पावतना ते येताच जाताना एक कोरें बाटी आनी हाडून येताले. आनी इल्ले इल्ले सुरू केलें आमी. तशें लोकांची वळख जाली. मागीर घर विजीट सुरू केली. आनी मेन वायल हांवें सांगलें ह्या लोकांतान मागो म्हाका नाका. आय डू नॉट अनाउन्स any money and from these people. कोणा दिवंक जाय ते तुमी दिया. मेनवायल घरा वचून हांवें कॉन्शंटायज केला. इगर्ज बांदया आमी, आमकां इगर्जेची गरज आसा, तुमकां गरज आसा. हांव आसतलो म्हळ्यार ना, पूण तुमकां हांगा तुमी रावता त्या देखून तुमचें कितें तांकी पुरतें दिया म्हणून. बट नो बट आय डू नॉट कंपेल एनी वन आयदर अनाउन्स इन बिग अमाउंट नथींग. सो दिवना त्या देखून म्हाका गल्फाक वचचें पडलें. त्या वेळा हांव परतून सेकंड टायम गल्फाक कलेक्शनाक गेलो. गल्फाक गेला, युरोपी गेला. युरोपान म्हाका कांय कनेक्शन जावना, टिकेटीचे पयशे मेळूना. कॅनडा आनी अमेरिका म्हणजे मस्त फ्रेंड्स आसले, पूण दे वर जस्ट स्ट्रगलिंग एंड गेटिंग सेटल्ड. कुवेतान गेल्ले मुळचे फ्रेंड्स आनी तितले काही हेल्प मेळत म्हणून. पूण चड कांय जावना. पूण युरोपाक गेल्ले बरें जालें तशें कॅनडा. पूण गेल्लो कलेक्शनाक गेल्लो हांव कलेक्शनाक. पूण गल्फाक म्हाका बरें कलेक्शन जालें. तशें जाल्ल्यान ती वय जाल्या. तशें फादर तुमची एक जर्नी व्हेरी इन्स्पिरेशनल. गल्फा घरांकी गल्फा घरांचे कश्टी तुमी आमच्या मुखार दवरले. तशेंच पाद्रेपा विशांती तुमी थोडे पाद्रेपांकी थोडे टिप्स हांगासर दिल्यात. पूण म्हाका तुमचे कडेन आणखी कित्याक तुमी म्हाका मस्त बोगालचे. आमी केदाळी म्हणल्यार तमाशे उलोवन आसता, एकामेकाची पांय ओड नासता आमी. तशें फादर तुमकां खुशी जाली म्हणून हांव चिंता. मस्त शेअरिंग आमकां हांगासर जालें. अशें आसतना फादर निमाणें तुमचो एक संदेश आमच्या गल्फा घरांक तशेंच गांवच्या मनशांक तुमी एक संदेश दिवचो जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक येतात? गल्फ घरांक संदेश म्हळ्यार पयल्यान पयलें सर गल्फ घरांक हांव सॅल्यूट म्हणटा, सॅल्यूट देव बरें कर म्हणटा, सॅल्यूट मारता. कित्याक गल्फाचें जिवीत हांवें येदूळ सांगले भशेन सुलाब्याचें न्हय, कश्टांचें. जायत कुटुंबा खातीर त्याग सॅक्रिफायस करून थंयसर तुमी काम करनासात. त्या देखून तुमचें तें बरो वावर मुखार व्हरा. आनी कोणी गरजेवंतांक आयिल्ल्या तुमचें जर सांगे पुरतं दिवंक जाता तर केदाळे कुमक करा. कोणी येतात तर गरज आसतना येतात. म्हजी पॉलिसी तीच. कोणी आज एकलो कोणी विचारूंक आयला जाल्यार ताका आज गरज पडल्या, तो फाल्यां येना, परवा येना. ताका गरज आसची न्ही जवळ. आज ताका म्हजी गरज त्या देखून कितें जाल्यार दिवंक जाता जाल्यार दी. आतां आज म्हाका दिवंक जाता जाल्यार आज दिवया, फाल्यां दिवंक फाटीं घालूंक ना तें. तशें त्या देखून तुमी गल्फांत आसल्यांक तुमकां बरें मागता, बरी भलायकी मागता. आनी तुमी दिल्ल्या सर आदाराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगातास हें बरें काम मुखार व्हरा. आनी गांवांत आसलें गल्फा घरा खातीर मागा. तुमचीच कुटपाची जावंक पुरो, मोगाची जावंक पुरो, इश्ट जावंक पुरो. सो थंय कश्ट काडटात. बारी तांकां कश्ट आसात, कश्ट सांगनात. जून, जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर तुमी येतात तर थंय गल्फांत तांची अर्दी
भायर काम करतले प्रत्येक जण बिल्डिंगाची काम करतात पुढे कन्स्ट्रक्शन कन्स्ट्रक्शन काम AC काम मेकॅनिक्स तांचे अर्धे बजरले बरे असतात ते कितली दग आणि भायर काम तांकां कितल्या 45-50 सेंटीग्रेड त्या हिटान ते काम करतात त्या देखून जायतो त्याग करतात त्या देखून तांच्या खातीर आमी मागचे सदांच सांगतास तांकां बरें आशेवचें क्रिटिसायज करचें ते कार्य करतात हें करतात तांचे कस समजोवचें आनी तांचे खातीर मागचें तें चड गरजेचें. फादर एक बरो संदेश तुम्ही दिला अशें म्हणटा आसतना तुम्ही हांगासर येवन गल्फागरांची काणी आमच्या मुखार दवरल्या तांचे थोडे इन्सिडेंट्स तुम्ही आमच्या मुखार दवरल्यात तशेंच तुमच्या ह्या जकी जिणेची एक ल्हानशी झळकी आमच्या लोकां मुखार तुम्ही दवरूंक प्रयत्न केला. तुम्ही हांगासर येवन इतलो बरो संदेश दिवन तुमचो एक टायम आमच्या सांगात वांटून घेतल्या खातीर तुमकां सर आमच्या विक्षका तर्फे देव बरें करूं म्हणटा फादर. आणि अशें म्हणटा आसतना तुमी एक कार्मेलीत याजक इतल्या वर्सां जावन एक संतृप्तीचें कार्मेलीत जीवन तुम्ही जिवन आसतना मुखार तुमच्या जिविताकी तो बाळगूचे तुमचे आशीर्वाद घालना तुमच्या हातांक आणखी सकत देऊन तुमचे मिसांव तुमच्या मुखांतर आणखी चड लोकांक तुमची सेवा मेळोवन दे म्हणून सांगून हांगा तर हांव मागता. तशेंच पवित्र आत्मो तुमकां तुमच्या मिशनाचेर आशीर्वाद घालना तसो पवित्र आत्मो तो तुमकां मुखार व्हरून दी म्हणून सांगून म्हजी आशा. थँक्यू लिझा रॉड्रिगस. बेस्तांच्या नावी तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुजें काम पुरो कुशीक दवरून हांगासर येवन वरती सेवा तूं दिवन आसाय आनी जें बरें कितें आमी हांगासर वांटून घेतलां सगळ्यांक पावचे बरी आमचे कार्मेल मिडियाक वावर करन आसा तांकांय देव बरें करूं तुकाय देव बरें करूं आनी सगळ्यांचेर देवाचो आशीर्वाद मागता. थँक्यू फादर. फादर मेल्विनान आज आमकां बऱ्यांतलो बरो विशय सांगून गल्फागराचे कश्ट जावं दी तांची जिणी जावं दी तशेंच तांची याजकी जिणेची थोडी झळक आमकां दिवन आयचो एपिसोड खंडीत जावन तुमकां रुचतलो म्हणली म्हजी अभिप्राय. तर एखाद्या वेळेस तुमकां रुचलें जाल्यार कोण कोडयाळकारां पळोवन आसा ते तुमच्या कुटुंबांतली गल्फांतली कोणी आसात जाल्यार हो एपिसोड लगेच शेअर करा. तशेंच गल्फाच्या सर्व आमच्या लोकांक हांव देव बरें करूं म्हणून आशा येता कित्याक तुमच्या त्याग आणि सॅक्रिफायसा वरवीं आज कोंकणी कम्युनिटी वा आमचो समुदाय कितें आसा तो तुमच्या एका डोनेशना वरवीं म्हणून हांवें सांगी येता कित्याक तुमच्या कश्टांचो एक प्रतिफळ तुम्ही सायडीक दवरून दानाच्या रुपार जावं दी इल्लेशे पयशांच्या रुपार जावं दी वा स्कॉलरशिपाच्या रुपार जावं दी आमच्या लोकांक तुम्ही हेल्प केला जाल्ल्यान आज आमी एक सक्तेवंत कम्युनिटी जावन वयर येवंक साध्य जाला. देखून मोगाच्या गल्फाच्या बावंडानो तुमच्या सर्व त्यागाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमच्या सर विक्षकां लागीं हांवें दिसाची इतलेंच कार्मेल किरण चॅनल तावन बऱ्यांतली बरी प्रोग्राम तुमकां येवन आसात देखून कार्मेल किरण चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच कार्मेल कॅफेचो हो एपिसोड तुमकां कसो लागलो कॉमेंट्सांनी बरोवन आमकां तिळसिया आनी जाता तितल्या लोकां लागीं हांगाच्यान येवचें हें बरेंपण वांटून घेया कित्याक हाचे वरवीं आमकां इल्लो सपोर्ट जातलो तुमकांय बरेंपण पावतलें. तर येवच्या हप्त्यांत परत आनेक एपिसोडांत बऱ्या एका व्यक्ती सांगता बरो एक विशय काणून तुमच्या मुखार वाचतली तवळ पर्यंत पळोवन रावा कार्मेल किरण चॅनल. समेस्तांक देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच.